योगान न्ही आमकां खूब बरें म्हणजे आरोग्याच्यो न्ही तक्रारी सामक्यो कमी जाता। आनीक पयलीं आमी न्ही विशाल मेघामठान मॅडम आमकां योगा करताली, मागीर हें जालें कोवीड न्ही तेन्ना जागो ना जालो। हांव म्हणलें मॅडमी हांगा येवन आमचें खालीच आसतालें, तुमी येता जाल्यार येया। आनी विलिंगली मॅडम आयली, फक्त पयस पडटलें म्हणून म्हाका मातशी दूख जाताली, इतल्या पयसल्यान तशें येतली। पूण सगळीं जाणां चडशीं न्ही त्या अर्दांतल्यानूच फातिमा कॉलनी विशाल थंयच्यान येता। आनी म्हाका खूब खुशी जाता की हांगा हो जाग्यार इतले जाणां येवन आनी खुबश्या जाणांक आपल्या आरोग्याच्यो तक्रारी खूब कमी जाल्या। योगा घेवच्या पयलीं बरें मोठे आसलेले, पोट बीट मोठे, पांय बी दुखताले म्हाजे आनी एसिडिटी प्रॉब्लेम आसलेली। आतां योगा घेवन म्हाका बरें दिसता आनी सगळें आंग फ्लेक्सिबल आसा आनी म्हाका जे खूब प्रॉब्लम आसले ते म्हाका उगडास उरनासलो। मेडिटेशन बी करून म्हाका खूब बरें जातलें। योग शक्ती ह्या ग्रुपान म्हाका आयज हांगा आपयले। 21 तारखेर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा योगा डे आमी पुराय संवसारान आमी मनयतात आनी गेले 11 वर्सां जालीं आमी हो योगा डे मनयतात। आमचे भारताचे प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी यांच्यांनी गेली 11 वर्सांसून हे चालू केलेले आसा वर्ल्ड योगा डे म्हणून, आणि 21 तारखेर हे सगळे पुराय दुनियेन मनयताले। सो त्याचोच एक भाग म्हणून आयज तेंच्यांनी म्हाका एज अ गेस्ट हांगा आपयले। हांव तेंचे आभारी आसा आणि अभिनंदन करता तेंचे। आणि आतां जेन्ना हांवें तेंच्या कडेन कन्वर्सेशन केलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की जवळ जवळ 2018 सून हो योगा ग्रुप जो शक्ती ग्रुप आसा तो चलता आणि त्याची टीचर जावन आसा बाय रायत, आणि शी इज टीचिंग सिन्स 2018 फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल दीज लेडीज। आणि हॅट्स ऑफ टू ऑल दीज लेडीज बिकॉज कोविड येयलो तितलोच 1-2 वर्सां मातशे तेंचे गॅप पडले, पण इवन आफ्टर कोविड दे अगेन स्टार्टेड। सो मेनी ऑफ देम दे शेअर्ड देअर एक्सपिरियन्सीस की तांकां कशें पयलीं त्रास जातालो, एकट्याक भायलेक तर श्वास घेवपाक त्रास जातालो, म्हणल्यार ताका पंप लावपाक पडटालो श्वास घेवपाक, ताका जायनासलें, ब्रिदींग प्रॉब्लेम आशिल्लो तो सुटलो त्याचो, कोणाक नी प्रॉब्लेम आशिल्लो, कोणाक स्पॉन्डिलायसीस प्रॉब्लेम आशिल्लो। सो अशें डॉक्टरा कडेन वचनासतना ओन्ली बिकॉज ऑफ योगा तेंचे जे कितें दुयेंत आसा ते बरें जालेले आसा। सो खऱ्यांनी योगान कितली शक्ती आसा हे हांगा येवन म्हाका कळलेलें आसा बाय रायत, जी इतली वर्सां तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट शिकयता तिचेंय हांव अभिनंदन करता। तशेंच ही जागो जी दिलेली आसा बाब आमचे मॅडम सुर्लेकर तेंच्यांनी ही जागो दिलेली आसा म्हणून तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा। आणि ही जे योगा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट जे चालू आसा हे अशेंच चालू रावनी। आणि बायलां कित्याक मेनली मॅरेज जातकीर बायलांचें मातशें आरोग्या कडेन दुर्लक्ष जाता, पूण अशा बायलांक जेंकां दुयेंत आसा आणि जे डॉक्टरा कडेन वचूं शकना असल्यांक हांगा आमची टीचर जी आसा हांगा जी शिकयता योग टीचर बाय रायत, सो शी इज टीचिंग आणि तिच्या कडेन येतकीर खुबश्या बायलांचे अशे प्रॉब्लेम सॉल्व जालेले आसा। Very important. It is a way of life and one must do everyday practice of yoga and pranayam, meditation for the mind, and the Lom Vilom Kapalbhati. And Lom Vilom gives us a lot of energy and work for the better purpose whole day. You have a lot of energy, oxygen level is there. And I am teaching for the last 7 years. We started in 11th June 18. So we have just completed 7th anniversary of our yoga class. So now we are on the YouTube also. 27th we have made a lot of videos and uploaded on YouTube. Madam, how did this free training come into your mind and when did you start doing it? It this? has come back from the beginning only. I don't expect anything in monetary this thing and all that, but I am just happy with the people because they come for me, I come for them. So it is a great pleasure to give something to the society. We have got lot of things from the society, we must give also, no? So I am giving whatever knowledge I have gained from yoga and whatever the benefits, so that I want to share with all the people. I am so blessed. They all come for me, I come for them, and it's a really pleasure.